मोगाच्या भावन भयणू, आमी ह्या वर्साक मार्कूच्या शुभोत्वांतली वाचपां आयकतात आनी गेल्ले सुमाराक देखून आमी पळयल्लें आमी जेजूचे रुपांतराची खबर आयकलोली आनी त्या उपरांत जेन्ना रुपांतर जालें केल्ल्या आनी जेजू परतून देंवन आयलो तेन्ना आमी पळयलां ह्या दिसांनी शिसूय म्हणटात आमच्या आपल्याच मदें तांचे वाद विवाद जाता म्हणजे आपल्या मदें ओड कोण तें जाता आनी हेच वाद विवाद हेच संदर्भांत लागून जेजूचे शीस हेर मनशांक ओके दुसरे मनीस आसात ते जेजूच्या नांवान विस्मितां करतात तें पळोवन तांचीं काळजां तांकां ते रागान भरून येतात, तांचीं काळजां जेलसीन भरून येतात आनी ते तांकां तें बरें दिसना कित्याक तो जेजू सांगता ना पूण आमी जेजू सांगता आसून आमच्या लागीं हें जायना म्हणून. कालूय आमी पळयल्लें एक देंवचार बशिल्ल्या भुरग्याक हाडलेलो आनी तांच्यांनी त्या भुरग्याक बरो करूंक जावंक ना आनी ते हेंच घडये हेच संदर्भान घडये तेय म्हणटाले आसतले आमी देवा लागीं जेजू लागीं रावतात पूण तरी आसतना आमकां ती पदवी ना कित्याक आनी आयज जेजू आमकां सांगता की आपणाची एक दुसरीच शिकवण दिता. जेजू सगळ्या वेळार मोगाच्या भावान भयण बरो करीत गेलो आनी हेंच जावन आसा जेजूचें कार्य आनी जेजूनी आमकां सांगूंक सोदता की आमच्या जिवितांत आमी बरें करून वचूंक जाय आनी आयज तो सांगूंक सोदता की हो मनीस जो जेजूच्या नांवान दुसऱ्या विस्मितां करतालो बरें करतालो तें तो ताचेर आड ना कित्याक तो जाणा देवाचें कार्य सर्गीचें राज स्थापून हाडलेलें कार्य तें आजून चालूच आसा आपणाच्या शिसांचे वरवीं न्हय पूण दुसरे जे कोण जेजूचे पाटलाव करताले जे कोण कोणाक आजून समाजीक ते हितून समाजांत ते ताणें दाखोवन दिवंक ना की आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून तरी सुद्दां ते खालते जावन वगेपणी जेजूचें कार्य करताले तें तो आज जेजू तांकां मान दिता तांकां म्हणटा की तांकां आडाय नाकात कित्याक ते देवाचें काम करतात. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या शिसांची मन पळयता काळीज पळयता ते दुसरो बरो करता म्हणून ते ताचेर थिडकले ताका मनाय केल्लो ताका तांचे रागूय येयलो आसतलो ताका तें बरें दिसूंक ना कित्याक आमी आमच्यांनी करूंक जावंक ना पूण तो करता तें पळोवन तांकां तें बरें दिसूंक ना. असलीच परिस्थिती आमच्या जिवितांत जायते फावटी येतात. मोगाच्या भावान भयणो, आमचे जिवितांत जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरें कितें जालें तें पळयल्यार आमच्या जिवितांत जायते फावटी नाटकां येतात. आमच्या जिवितांत केन्ना केन्ना राग येता आनी आमी दुसऱ्यांक वोट जावंक आमकां ती इच्छा आसता आनी जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतिनात. तर मोगाच्या भावान आयज हे चुकिल्ल्या ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी थोड्यो पळय शिकवण घेवया. आमी पयले स्वते दुसऱ्यांची आमी जाणा आमी दुसऱ्यांची सोंपेपणी वायट उलयतात पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतून बरें कितें जाता तेंय मानून घेवंक आमी फाटीं सरतात. आमच्या जिवितांत सोंपेपणी जायतें मोडटा पूण तें घडोवन हाडूंक आमच्यांनी जायना आनी हेंच आयचें वाचप आमकां शिकयता. आमच्या सांगातान ना तो आमचेर आड आसा अशें आमचें चिंतप पूण आज जेजू आमकां नवी शिकवण दिता ती म्हणल्यार आमचे आड ना तो आमच्या सांगाता आसा आनी जेन्ना हेंच म्हणून आमकां जेजू सांगूंक सोदता की आमी दुसऱ्यांची कोण बरीं करतात देवाचे राजाक वावुरतात आमी तांचेरूच विश्वास धरून मीन्स तातूंतल्यानूच आमी पळोवंक येता की देवाचें हाजीरपण थंय आसा. देव त्या लोकां मदीं त्या लोकांतल्यान तो वावुरता हें आमी पळोवंक आयज जेजू आमकां आपयता. आमी जायते फावटी केन्ना कोणूच बरो करता तेन्ना बरेंच कोणाचें बरें जाता आमी रोखडीच ताचेर नीट करतात तांकां जज करतात आनी तांचें केन्ना केन्ना आमी जात कात पळयतात आनी आयज जेजू आमकां तेंच सांगूं येता की हे वाचपांतल्यान की आमी दुसऱ्यांची नीट करूंक फावना पूण आमी तांचे सांगाता वावरून तांचे कडल्यान आमी कितें शिकूं जाता.
तर म्हज्या भावा भयणो, हे सुपुल्लें वाचप आमी आतांच आयकलां, पूण जायती आमकां शिकवण मेळटा. आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया आनी पळयया. जायते फावटी आमी देवाक दुसऱ्या कडल्यान पळयला वा दुसऱ्या थंय पळयला काय, वो आमी देवाचे ह्या बरेपण जें आमकां देव दाखोवंक सोदता तें आमी आडायलां, जाल्यार आमी हीच प्रश्न आमच्या मतीन घेवया आनी जेजूच्या मार्गान चलूंक. जशें हो मनीस जो जेजूचो पाटलाव करिनासलो समाजांत, पूण तो जेजूचें नांव जायतें कोत्तालो, तेच भाशेन जावंक आमी वावरुया.